लोकांनी आमची कामगिरी पळयल्ली आसा ते लोक उलयता। आज परत एकदा लोकांक तोच आवाज विधानसभेत जाय, त्याच स्पिडीन जे डेव्हलपमेंट त्या वेळाचेर आमी केल्लें तोच डेव्हलपमेंट नव्या स्वरुपान लोकांक आज दिवचलभर जाय। आनी तेच्या खातीर आयज पर्यंत मतदारसंघान भोंवता आसतना आमी जर कितें पळयलें आसत जाल्यार लोक आमचे कडेन वेगळ्या आशेन पळयला। एखाद्या वेळाचेर एम्प्लॉयमेंट आसूं किंवा एखाद्या वेळेर डेव्हलपमेंट आसूं, हो जर एक कोण करपाक शकता जाल्यार नरेश सावळच करपाक शकता, हो समर्थ मतदारसंघांतल्या लोकां भितर एक विश्वास आसा, आशा आसा, अपेक्षा आसा। आनी ती अपेक्षाचें हें वजें घेवन आयज इलेक्शनाच्या शेवटच्या टप्प्याचेर आमी पावल्ले आसा। आनी त्या इलेक्शनाच्या टप्प्याचेर 2 दीस आसतना लोकांचो जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद जो आसा तो जर पळयलो जाल्यार आमचो विजय निश्चित आसा। एकंदरीत दिवचल मतदारसंघ हो ग्रामीण भाग आणि शहरी भाग अशा 2 भागांत आसा। शहरी भागाच्यो गरजो वेगळ्यो आसा, ग्रामीण भागाच्यो गरजो वेगळ्यो आसा। ग्रामीण भागांत कितें जाय हें म्हाका पूर्णपणे खबर आसा आनी त्याच बरोबर शहरी भागांतल्या लोकांक कितें जाय हें आमी वळखून आसा। त्या प्रमाणे तेंच्या मना प्रमाणे काम करपाची आमची तयारी आसा। लोकां बरोबर रावन लोकां खातीर नवे स्कीम तयार करून, लोकां खातीर नवे सुविधा तयार करून लोकांक येता त्या 5 वर्सां भितर नवीन साधन सुविधा तयार करपा खातीर आमी सज्ज आसा। लोकांनी आयज ज्या प्रमाणे आमकां प्रतिसाद दिल्लो आसा, लोकांनी ज्या प्रमाणे आमचेर विश्वास दवरलेलो आसा, ज्या प्रमाणे तेंच्यो अपेक्षा आसा त्यो सगळ्यो अपेक्षा पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। दिवचलेन जे हॉस्पिटल दिवचलकारा खातीर जाय ते दिवचलेन आसूं किंवा मयम लोकां खातीर आसूं, हे हॉस्पिटल करपाचो आमचो पूर्णपणे आमचें प्राधान्य आसतलें। त्याच बरोबर दिवचलेन तालुक्यांतले लोक दिवचल शहरान येतकूच तांकां सगळ्या आमचे ऑफिसां सोदचीं पडटा। सगळीं गव्हर्मेंट ऑफिसां विखुरलेलीं आसा, ती सगळीं गव्हर्मेंट ऑफिसां एका जाग्यार हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। तेच्या खातीर जे पुलीस स्टेशन ओल्ड पुलीस स्टेशन आसलें ते पुलीस स्टेशनाचेर ज्या जाग्याचेर भव्य अशी गव्हर्मेंट मल्टीपर्पज बिल्डींग जातली आनी त्या बिल्डिंगेन सगळीं ऑफिसां जितलीं गव्हर्मेंट ऑफिसां आसा तितलीं गव्हर्मेंट ऑफिसां येतलीं।